सांगा से आमकां डॅमाक हांवें पयलीं सांगिल्लें आतांय बी उदका डॅमाचे प्रॉब्लेम ना. सगळ्या डॅमांनी उदक वाडलां, आतां लेवल वाडलां. आनीक पावसाचें हें पळयलें जर जायत म्हणजे दिसपान आमकां जाय ती स्टोरेज जाता. ओके, सेकंड थिंग इज दॅट जे आयज कॅबिनेटान म्हजे फ्लॅट स्कीम हें म्हटलां पळय, मोस्ट ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स हो बिल्डिंग्स हो ह्या तितून सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ना. सो वॉट इज थंय प्रोविजन आसा आतां हे हितून ती सोसायटी ज्यांची रजिस्टर्ड ना ताणें रजिस्टर करपाक जाता. ओके, आनी ताका फी आसता जे ओन्ली 10,000. आनी खूब जाणांनी थोड्यांनी करूंक ना मागीर तें करुना तांकां करपाक संदी आसा आतां. ओके, हें तशें नोटिफायन जालें, फाल्यां परवां जातलें. तें जातकीर मागीर तांच्या त्या सोसायटीचे जे कोण मेंबर्स आसा तांणी एककडेन येवपाचें आनी सोसायटी रजिस्टर. भाऊ तुम्ही सिनियर मंत्री हो, असल्यो इरेग्युलरिटी भरून काडपाक असल्यो योजनाच काडपाक जाय अशें आहा काय हें सरकारान? ना हें कितलें कालांतरान कितलीं वर्सांच जालीं. पयलींचे वर्सांनी तें जावं ना. आनी दुसरें कितें जालां नंतर मागीर बिल्डर आनी लँड ओनर हांचे भितर डिस्प्यूट्स अशें करून जाल्लें म्हणून आतां हें सरकारान सुलभ करपा खातीर तातूंत आनी कॉम्प्लिकेशनां वाडची ना. कशें वाडटलीं? बिल्डर जावं मागीर ते फ्लॅट ओनर मागीर भितर ना 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 तशें काय पूण हांव कितें म्हणटा सर, बिल्डर समज हें सगळें करना आसतना बिल्डिंगां बांदप कितें लोकांक त्रासान घालता? एक्चुअली लक्षात घे, हे वेगवेगळे परमिशन्स, पंचायत लेवलाची परमिशन, टावन लेवलाची परमिशन, हे कोणाक ब्लेम करपा लागून म्हणून न्ही. एकदां जर तो विशय जर लोक जाता आनी जवळ जवळ 40,000 50,000 किंवा 1,00,000 लोकांक जर फॅसिलिटी मेळटा करून घेवपाक न्ही. पूण बिल्डर इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स. बिल्डरान हितून विश्वासान घेतल्या, ह्या हितून विश्वासान तेंकां घेतल्या, कन्स्ट्रक्शन लॉबी येतले सगळ्या विश्वासात येतले. मागीर घेतले अजून घेवन आयकच आहात ते जेन्ना आतां हो विशय पळय लक्षात घ्या, सरकार जेन्ना एखादी कायदो करता त्या कायद्याचो पयलीं हें घेता, कितें म्हणल्यार आढावो घेता, बाबा कोणाक त्रास जाता कितें जाता आनी त्या प्रमाणे करता. बट एज अ स्टेक होल्डर न्हू तेंकां आपोवन त्या नंतरचे मागीर आतां हो एक स्टॅम्प ड्युटी फक्त ह्या योजने खातीरच बदलल्या. हय हय ह्या योजने खातीर बदल. ओके, कितलो बदल जाला हो स्टॅम्प ड्युटी कितलो बदल? स्टॅम्प ड्युटी मग इट व्हेरीज फ्रॉम एरिया प्रमाणे. ए क्लास कॅटेगरी, बी क्लास कॅटेगरी, सी क्लास कॅटेगरी. ग्रामीण भागातले आसा पळय ते नॉमिनल आसतले. ते अजून फिक्स जावना कितले आसतले ते सांजचे आज फाल्यां नाल्यार फाल्यां सांजचे येतले. बोरिंगाचे तुमी हें करता म्हणून सांगलें चिंगला किंवा सी बऱ्याच ठिकाणी बोरवेल जे इलिगल असतात पळय न्ही तांचेर आतां मुखाल्ले म्हणजे ऑगस्टांतल्या वगैरे थोडे थोडे एक्शन सुरू करता. हांव पर्सनली अगेन्स्ट बोरवेल, कारण उदक जें आसा पळय मोठे आनी आतां सांगता आय एम कमिंग आउट वीथ अ सच ए स्कीम. आमचे कडेन डॅमा हेजे मुखार कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याचें उदक मे म्हयन्याक उरतलें. आय एम कमिंग आउट वीथ दॅट स्कीम. म्हणजे कितें उदक तयार करपाचें न्ही, उदक सांठोवपाचें. आनी आय टेल यू माय प्रिंसिपल दीस इयर फॉर माय एंटायर स्टाफ इज अ वॉटर मॅनेजमेंट. वॉटर मॅनेजमेंट हें तत्व घेवन आमी काम करता आनी ह्या तत्वाचेरच हांव तुमकां सांगता. आमगे डॅम जे आसा पळय विशेश करून सालावली डॅम आनी अंजुना डॅम ह्या दोनूय डॅमांनी कमीत कमी सालावली तर कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याक उदक उरतलें इन द मंथ ऑफ मे. जेणे करून लोकांक तो प्रश्नच येवचो ना उदक आसा काय ना, उदक आसा की ना वगैरे. सो पावस येता म्हणल्यार तुमचे कडेन प्रबंध नासतलो. एक्झॅक्टली दॅट वॉट आय से. थँक्यू.